तुझे मुखार आमी येता, तुका वळखून नमन करूं, तुझ्या कांसाचो गोश्टींच्या एकाच मनान, एकाच काळजान, तुझे मुखार आमी येता, एकाच मनान, एकाच काळजान, तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां ह्या आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या मानवेल डायस हाच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून, आनी दुसरें तेसांव आमी भेटयता मिंगेल इनासियो डायस हाच्याय दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आनी तांच्या गोराब्यांक फावो ती बुजवण दिवंक मागुया. तशेंच हेर सगळी आमची मागणी खेरीत भाशेन आमचीच पासत, आमच्या गोराब्यां पासत, आमच्या राज्या पासत आनी देसा पासत देवा मुखार दवरुया. अंबिकपूर कॉन्वेंट स्कूल हांगासर एक घडणी घडलेली आसा आनी ह्या इस्कॉला पासत मागूंक लायला. ह्या इस्कॉला पासत आनी थंय शिकतल्या भुरग्यां पासत आनी शिकोवप्यां पासत आमी मागुया देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी तांकां सगळ्या वायटांतलीं राखूंक. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार आमी दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर सुबेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यांक सारून सांगता, मनान चिंतून कळून सारून वायट धरून बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागून सुद्दां सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा प्रामाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिलें. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशी प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासवत चलयता सासणाच्या सासणां. बागिवोन जाकोबाची चिटीची सुरवात. सगल्याक शिंपडलेल्या 12 कुळांक देवा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचो सेवक जाकोब नोमान कोत्ता. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचेर जिनोस्वार ताळण्यो येतात तेन्ना त्यो एक व्हड खुशालकाय म्हूण मानून घेयात. खरें म्हणल्यार तुमचो ओसोळ बावाट तीरपणान उत्पन्न कोत्ता आनी तीरपणाचें फळ म्हणल्यार सुपूर्णाय. अशें तुमी सोपून आनी प्रमाणीक जावंक पावतल्यात आनी तुमकां आनीक कांय उणें जावचें ना. तुमचे मदल्या कोणाकूय जाणवायेची गरज आसा जाल्यार ताणें ती देवा लागीं मागची. तो ती ताका दितलो, कित्याक तो सगल्यांक उदारपण आनी तोंडार मारिनासतना दिता. पूण कसलोच दुबाव दवरिनासतना भावार्थान ती मागूंक जाय. दुबाव दवरता तो मनीस वाऱ्यान हालता दोलता तसल्या दर्याच्या लारा भाशेन. दोशी ओडोन सोदता ओतीर पावलांनी चलून असल्या मनशान आपूण मागता तें सर्वेस्पोर दितलो म्हूण चिंतूंक फावो ना. गरीब तो भाव देव आपणाक वयर काडटा म्हूण व्हडवीक बगूं आनी तशेंच गिरेस्त मनीस देव आपणाक किणकोत कोत्ता तातूंत व्हडवीक बगूं.
कित्याक तोणाच्या फुला भाशेन तो नाच जातलो. सुर्याची कडक किन्नां पडटात आनी तोंड सुकता आनी ताचें फूल पडटा आनी ताची सुरबाय उडून वेता. असलेंच आपलो वावर धंदो कोत्ताना गिरेस्त मनीस बावून सुकून वेतलो. देवाचें उतर हें जाबाब कोणवालायेन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनीक म्हजो जीव वाचतलो. जाबाब कोणवालायेन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. म्हजेर कोश्ट उपद्रे पडचे आदीं हांव चुकलो, पूण आतां हांव तुजें उतर सांबाळटां. तूं खरोच बरो, तूं कोत्ताय तें सगलें बरें. तुजे नेम म्हाका शिकय. जाबाब कोणवालायेन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. म्हजेर कोश्ट उपद्रे आयले ते बऱ्याक आयले असो हांव तुजे नेम शिकूंक पावलो. संवसारांतल्या रुप्या भांगरा परस म्हाका अदिकूच उंच मोलाची तुवेंच शिकयलोली सोमरूत. जाबाब कोणवालायेन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. तुजे कायदे प्रमाणीकपणाचे हें हांव जाणां सर्वेस्परा. म्हजेर तळमळे धाडल्याय तेवूय विस्वाशीपणान धाडल्याय, पूण तुज्या चाकराक बासायलां त्या प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजोय आनी धीर दी. जाबाब कोणवालायेन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. उद्गार जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एकदां फारिझेय भायर सरले आनी जेजू कडेन भासाभास करूंक लागले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे कडेन सर्गावेली एक खुणा मागूंक लागले. आनी आपल्या काळजांत तान सुस्कारून ताणें म्हणलें, ही सोसूत कित्याक म्हूण खुणा सोदता? हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हे सोस्तीक खुणा मेळची ना. आनी तांकां सांडून तो नव्यान ओड्यांत चडलो आनी पेल्या तोडी गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगार बाबा भयणीनो, जेजू फारिसेवा मदें आनी 2 वसूलदारां मदें देवाचें उतर परगट्टालो. आनी देवाचें उतर परगट्टा आसतना जायते प्रवादी आनी आपूण मेसियस म्हूण परगटून थंयसर तांकां फटयताले. हाका लागून जेजू सवें ते खुणा मागताले, तूं खरेंच मेसियस जाल्यार आमकां एक खुणा दी. आनी हे संस्थेक खुणा मेळची ना, कित्याक जेजू एक देवाचो पूत, देवान ताका पाठयला, तोच मेसियस, तो एक व्हडली खुणा म्हूण जेजू बेस बरें जाणा आसलो. हाका लागून तांकां आनी कसली खुणा जाय हाचे विशीं तो खोंच जातालो. कित्याक प्रवादी जायते फावटी म्हणटाले, जेरुजालेच्यो वण्ट्यो आमी मोडून उडयतले. जायते फावटी ते म्हणटाले, आमी जायते हेर वस्तू करतले, सर्गांतान देंवून येतल्यो. आनी अशे लोकांक फटयताले. आनी फारिझेवान 2 शास्त्री जेजूय तसलोच एक फटकिरो प्रवादी म्हूण सजमताले. पूण आपल्या जिवितान देवान पाठयलेलें कार्य बरे तरेन करतलो आनी अखंड भावार्थान पोरचेक किरीत भाशेन चोरवाक व्हरून देवाचीं भुरगीं करून परतून तांकां देवा सुशें हाडूंक जेजू वावुरतालो. हाका लागून आयच्या
पयल्या वाचपान आमकां भाग्योन जाकोबाचे चिटीची सुरवातीन आमकां मेळ्ळी. तुमचो ओसोड भावार्थ थीरपण उत्पन्न करात अशें तुमी सुपूर्ण आनी प्रमाणीक जावंक पावतले. कित्याक जी मनशां आपल्या जिवितान फटयनात, फटकिऱ्यो वस्तू करिनात, जी मनशां आपल्या जिवितान देवाक अदीक आनी अदीक मानतात तसलें जिवीत जियेतात, तीच खरें आपल्या जिवितान भावार्थ ओकोंड करूंक पावतात. बाबडलो, जी कोण फटयतात, जी कोण आपूण अदीक आनी अदीक देवा सशी लागीं आसात म्हूण फटकिऱ्या कोरण्यांनी आपलें जिवीत सारतात, ती किरीत भाशेन बावून वेतात वो सुकून वेतात तसल्या तोंडा सारकीं वो झाडां सारकीं म्हूण भाग्योन जाकोबाची चिटीन आमकां म्हणटा. म्हणटच भावार्थ आमचो देवाच्या उतराचेर तीर आसूंक गरजेचो. तेन्नाच की आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक देवाक मानतात तसल्यो वस्तू जावंक पावतल्यो. जेसून आपल्या जिवितान देवाची किरीत भाशेन भुरगीं म्हूण आमकां परगटली आनी हे देव दिसाक आमी अदीक आनी अदीक देवा सारकीं जावची, देवाक मानता तसलें जिवीत जिवचें हें ताणें आपल्या जिवितान करूंक आमकां फरमायलें. आपलें जिवीत किरीत भाशेन देवाक भेटोवंक दर दिसाक मागण्यांत तो आसलो. खुणां जायत्यो ताणें केल्यो. बेऱ्यांक, मोन्यांक, जो पांगडे आसलेले, कोण कोडकार आसलेले, असल्यांक सगल्यांक बरें केलें, देवाची काकलूत तांकां दिली. पूण पोरसा जेन्ना अदीक आनी अदीक जेसू लागीं आपणाक बरें कर म्हूण आनीक आनीक ताका अदीक ताचो पाटलाव करूंक लागली, दोन वतूजदार आनी फारिसियो भावा भयणो भियेले. कित्याक जेसू स्वतान जियेतालो, स्वता प्रमाणे आपलें जिवीत चलयतालो. अशे दिसाक आमी पाटलावदार म्हूण परगट्टा तेन्ना तुका आनी म्हाका विचार, खरेंच जेजूची पाटलावदारां कशीं ह्या संवसारांत आमकां खुणां आमी मागोवंक गरज काय, वा आमचें जिवीत एक खुणां जावंक जाय. आमच्या जिवितान देव आमकां दर दिसाक आमच्या जिवितान अडचण्यो धाडटा, आमच्या जिवितान प्रश्न धाडटा, आमच्या जिवितान खुशालकाय धाडटा. तेन्ना खरेंच आमी गोवाय जाता. आज तुका आनी म्हाका विचार, जायना जाल्यार आयच्या दिसा प्रयत्न करूंक आमी वावरुया. आमची ह्या जिवितान सगळीं कोरण्यो, आमच्यो कोरण्यो, आमची चिंतनां, आमच्यो मांडण्यो देवाक साक्षी दिता आनी गोवाय दिता तसल्यो जावंक दर दिसाक आमी वावरुया. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. गायन घेऊया C1, पेज नंबर 28, C1. आमचे दोहात उभारून सर्वेस्वराक भेटोवया, आमचे दोळे उबारून देवा भाव पळोवया, आमचे काळीज उबारून देवा कांसाक मेळोवया, ताच्या मोगा सारकोसो आमचो मोग पळोवया. दुनिया तुज्याच बऱ्या पोला, आतां उब्या सोऱ्या दाना, जाती रोखडी जाताय आमकां, जिवीत खातीर ना. आमचे दोगांत उबारून सर्वेस्वराक भेटोवया, आमचे दोळे उबारून देवा भाव पळोवया, आमचे काळीज उबारून देवा कांसाक मेळोवया, ताच्या मोगा सारकोसो आमचो मोग पळोवया. म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. तुझ्यात आपले बलिदान आपल्या मनात घेऊन आमच्या सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्पराय भेटोवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमची जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी कुशी पाळूंक आमकां घोटाय मेळूं. हे परी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं.
आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पदवीदारा आनी शासनाचे देवा सुर कडेन सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूर तुवें रचले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली ह्या खातीर सगळीं रोसन आनंदान करता तुजी सेवा तुमी तुका वाकाणटा तारण मेळिल्ली तुजी पोरसां स्वर्गार एका थाड्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्ताची सभा देखून सगळ्या दिदूतां संगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन खोश मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणी कोरोराचें रगत पातकांचे बोगसले मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासा करात बाबार्थाचो गूड पोरगोटुया तुझ्या कुसारी पुनर्जीवन कोणावरवी तुवें रक्त सुरली सोव्या संसाराच्या सर्वोन्नता आमची सर्वोन्नता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती पळोवंक दास करता हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमचे गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इस्तागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर जोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय चल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मतान सर काळीत तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांत सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवाद दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें नोतरेकतां तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दंडामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसता जी खुशी परमा तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जियेतान राजूच चलयता सासनाच्या ससना सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळ्यां आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संवसाराची देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुगले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा सर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमचे भुकेल्ले आत्मे तुवें दादोशी केले. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोसोन आमी सदांकाळ आसूंक निर्मी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या क्रिस्ताची शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया F20. मागणे. सर्गीच्या बापा तुवें मोगान आमकां रुचल्यान तुज्या पुताचे सून
मोगान आमकां सोडयल्यान, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसाक मागल्यान, तुजो मोग चाकूंक आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वाव चालू दवरूंक. ह्या गोंडीक वर्सान आमी आमच्या दोन प्रांतांत सगल्या फिरगोसांनी फिरगोस गोंडीक सभेची नवी फुडारी वेंचून काडटली. तुवें सुरू केल्लो वावर आमच्या फिरगोसांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तो सगल्यांक सांगाताक घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पाद्विकाराच्या मार्गदर्शनान फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमी भावार्थ्यांनी खेरीत भाशेन लौकिकांनी आपलें आपोवणें वळखून आमच्या फिरगोजीच्या आनी फिरगोस गौडीक सभेच्या वावरान, तशेंच ही गौडीक सभा पुनर्स्थापने तयारेन उमेदीन आनी व्हडा मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसावांक आयत्या मनान खान मारूंक पवित्र रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगले सुवातेर आनी सगल्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या ससना. आमेन. गायन घेऊया F20 पेज नंबर 95. F20. दारार मारानी दारू घोट्टेले भावार्थान मागानी तुका मेवतले. दारार मारानी दारू घोट्टेले भावार्थान मागलेले